नागरिकत्व दुरुस्ती कायदो कोणाचेच नागरिकत्व काढून घेना, मात ह्या संदर्भात कांय लोकांची दिशाभूल करता। हो कायदो भारतीयांक लागना। गोंयांत केन्ना धर्मा आड केस्तांवां जावं ना। आता सीएए मार्फत कोणे असो उजो लावचो न्हय म्हण विनवणी मंत्री गुदिन्होन केल्या। डेस्क खातीर चिखलेच्यान प्रसाद नायक। Jains, Sikhs, who are minorities in Pakistan, Bangladesh and Afghanistan, they are getting a right to become citizen. That's all. It is not taking away anybody's citizenship. But इतली अफवा घातला, इतले लोकांची मना कुसोवपा प्रयत्न चल्लेले सीए येयल्यार तुम्ही तुमची सिटीजनशिप प्रूव्ह करचे पडटले। कितें पिशेपणा काय म्हणटा ही अक्षरशः पिशेपणा। कोणा सिटीजनशिप प्रूव्ह करपाक पडपाना हे आमकां लागच ना। वी आर इंडियन सिटीजन। हांवें म्हगे सिटीजनशिप परतून प्रूव्ह करपाक पडटली। हिंगा कोण उबे आहा तेणी प्रूव्ह करची पडटली। सगळ्यांक खबर आसा पार्टिशन जाला तेन्ना धर्मा आधाराचेर दोन देश जाल्ले। तेणी म्हणले मुस्लिम कंट्री, आमी मुस्लिम कंट्री वा हिंदू कंट्री म्हणून ना, आमी म्हणले सेक्युलर कंट्री, सेक्युलर रिपब्लीक, आमचे भारत देश, आमचे इंडियन स्टेट म्हणून थिंगा इतले वर्सां ते त्रास भोगताले। हांव स्वताचो कितलेच गोंयकारां वळखता, आमी निदर पाकिस्तानी निदर इंडियन म्हणटा ते तांकां सिटीजनशिप दिता। आनी हे तरी आमी कॉन्ट्रोवर्सी करीत बसले म्हणजे आमकां जी प्रगती समाजान जाता, डेव्हलपमेंट जे दिसता, सेंट्रल गव्हर्नमेंट डेव्हलपमेंट पळयता, आमी पळयता, ते थोड्यांक पळयले नाका। दे डोंट वॉन्ट, दे वॉन्ट टू डिस्टर्ब सोसायटी। हे सरकार आमचो गोंयचोय बीन आनी केंद्रय सरकार केन्नाच येलाव करपाना। कितलेय कश्ट उबारपा पडल्या आमी उबारतले, पूण सत्य करतले। स्वताचे चल्ल्या केन्ना कोण शेणना आनी तितून कोणाचे विरोध कांयच केले ना। आनी आतां तोड मोड आनी उजो घातले परस जे आमकां दुसरे वाठारांनी देशांत दिश्टी पडटा, आतां हिंगा लोक जे एजिटेट करता ते हिंगा तसले हाडपाक सोदता। हे वीक जे केन्ना नासले गोंयान आमचे लोक हाडपाक सोदता। हांव विचारता तांकां, हे वीक केन्नाच हाडपाक जायना। गोंयकारांनी बडी पडपाक जायना। हेजे पयलीं जायते प्रसंग येयले, लोकांनी केन्ना कम्युनल बेजीस धर्मा आधाराचेर एकमुखाचेर अशे वायट नदरेन पडोवं ना आनी कांय मनान विचारूय हाडूं ना। सीए थ्रू हाडपाक प्रयत्न करनाका। म्हाका दाखय आनी प्रूव्ह करा कोणा माल पडटा, कोणाचे ते विरोध ते पयले प्रूव्ह करा न्ही। आनी आतां तूं सुप्रीम कोर्टान मॅटर गेल्लो आसाच, सुप्रीम कोर्टान पयर स्टे दिवना म्हणजे सुप्रीम कोर्टाकूय दिसले स्टे दिवपाची ना सध्या। 4 वीक्स गव्हर्नमेंटा रिप्लाय करपाक दिला आनी जेन्ना विशय सुप्रीम कोर्ट डिसायड करतलो एंड हाऊ मेनी पेटिशनर्स आर देर, दे हॅव टू डिसायड। यू कॅनॉट वेट फॉर सुप्रीम कोर्ट वर्डिक्ट ऑल्सो। तुम्ही तेजे फुडें उजो घालून लोकां एकामुखा झगडी लाव पेटयन लोकांची मनां कुसयन खूंय व्हरता आमचो समाज, खूंय आमच्या समाजान फूट घालून वयतले।